इराकाचे मोसुलान बेपत्ता जाले 39 भारतीय सोंपल्यात। इसिसान सामूहिक हत्या करून तांकां एकठांय पुरले म्हूण विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराजान संसदेन पुराव्या सयत जाहीर केले। चडशे पंजाबातले 2014 मोसूल इसिसाच्या ताब्यान आसतना तांकां मारले। डीप पेनिट्रेशन रडारावेल्यान पुरिल्ल्या बॉडीचो सोद लागलो। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंग बॉडी इराकांतल्यान भारतान हाडून तांचे फॅमिलीचे स्वाधीन करतले। आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा भारी मन से कह रही हूँ वो लोग मार दिए गए हैं। डीप पेनिट्रेशन रडार से दिखाई पड़ा कि नीचे बॉडीज हैं। सभापति जी, पूरे का पूरा माउंट खुदवाया गया, बॉडीज एक्सह्यूम कराई गई और उस बॉडीज में से दो निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला और कुछ ID कार्ड्स मिले, कुछ जूते ऐसे मिले जो कि इराकी जूते नहीं थे। सारी बॉडीज एक्सह्यूम कराई गई और वो सारे के सारे मॉर्टल रिमेन्स जो उस माउंट में से निकले वो बगदाद भेजे गए। सबसे पहला मैच किया संदीप नाम के लड़के का। जैसे उन्होंने खबर दी कि संदीप का DNA, तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि बॉडीज भी पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज भी पूरी 39 निकली थी। उसके बाद एक के बाद एक DNA होता चला गया। राजदूत खबर देते रहे, आज 5 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं, लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का DNA मैच हो गया है और 39वें का DNA 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। हमने अपने राजदूत को कह दिया है कि वहां वो तैयारी करे। हम केवल घोषणा तक नहीं रुक रहे हैं। जनरल VK सिंह जहाज लेकर यहां से इराक जाएंगे। उनके पार्थिव शरीर कॉफिन्स में पूरे सर्टिफिकेट के साथ, केवल उनके नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ नहीं, मार्टियस फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ कि इनका DNA फलां से मैच हुआ है, और ताकि ये वही व्यक्ति है। उनके जहाज में उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज पहले अमृतसर उतरेगा, 31 लोग उसमें पंजाब के और 4 हिमाचल के, उनको हम वहाँ बॉडीज देंगे। फिर पटना जाएंगे उसी जहाज को लेके। जो बिहार के लोग हैं उनके पार्थिव शरीर वहाँ के परिवारजन को सौंपेंगे। वहाँ से कलकत्ता जाएंगे और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको सौंपेंगे। माशेल बस स्टँड बांदून तयार जाला, पूण ताचें लोकार्पण जाल्लें ना। लोकांची बरी सोय जावची, भाजी मार्केट, फूल मार्केट बस स्टँडा भितर येवचो म्हणून प्रकल्प उबारिल्लो, पूण कांय तांत्रीक कारणांक लागून बस स्टँड तयार जावनूय तसोच हुमकळा। सरकारान ताचें लोकार्पण करचें म्हणून थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी आवाज काडूंक सुरवात केल्या। वो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावन आसा, जेन्ना हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावन आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान तरी हे सनद आनी हे कितें थोडे लायटीच्या हेच्या खातीर तरी तो फाटीं दवरचो न्हू आनी तो डिले करचो न्हू लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर। कित्याक हो लोकां खातीर केल्लो आसा की हांगा जी माशेलान जी येरादारी वाडल्या आनी माशेलान जे दुकानां, जी लोकल लोक जे भाजी नुस्तें बी घेवन नुस्त्याचें मार्केट आसा, लोकल जे भाजी घेवन वता ते अशे रस्त्याचे सायडींनी बसताले पयलीं। ह्या लोकांक जो प्रकल्प आयज येदो उबो करून आयज 1 वर्स जालें, आयज लोकार्पण जायना, तेन्ना आमकांय खंय तरी खंत दिसता। कित्याक हो जो इतके करोडांनी पयशे खर्च करून गव्हर्मेंटान आयज हो प्रकल्प उबो केल्लो आसा आनी हेचो दीपक ढवळीकरान हेका खुबसो आपलें योगदान दिल्लें हा प्रकल्प कंप्लीट कर। पूण आमी पंचायती तर्फे एक ठराव घेतलेलो आसा पंचायत बॉडी मिटिंगेन, आनी आमी माननीय PWD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात, कित्याक ते बस स्टँड आसा ते ट्रान्सपोर्ट खात्याच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुनील ढवळीकर हांचे कडेन आमी मागणी करता की बेगोबेग तेजें काम कितें उरलां तें पूर्ण करून ते पावसाळ्या पूर्वी बेगीनूच तें उद्घाटन करून लोकांक समर्पण करचें। दुसरें कदंबा बस स्टँडाचो एक इश्यू दुसरो आसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंय माशेलान नुस्त्याचें मार्केट आनी व्हडली बाजारपेठ आनी भाजी मार्केट आसा तें थंय शिफ्ट जावपाचें आसा। सद्या भाजी मार्केटाची आनी शेडीची अवस्था पळयली जाल्यार थंय सद्या पत्री बित्री फुटलेली आसा, आमकां रिपेर करपाक खर्ची करपाक जायना, कित्याक अननेसेसरी वेस्ट जातलो म्हणून वेळ पडल्यार बस स्टँडा खातीर रस्त्यारूय देंवतले। रस्त्यार फक्त तयार बस स्टँडाक लागून सो कितलो टायम पयलीं दिता तुमी? कितलो टायम दिता गव्हर्मेंटाक? कितलो टायम? 2 म्हयने दिता लोकांक गव्हर्मेंटाक। आमकां पावसा पयलीं आमकां हो प्रकल्प चालू करून लोकां पर्यंत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा, तेन्ना सरकारानूय हेचेर लक्ष दिवचो।
आदलो आमदार दीपक ढवळीकर म्हणटा काय तंत्रीक कारणांक लागून बस स्टँड आडकलासो दिसता। हांवें माशेल बस स्टँडाचें काम हांवें जवळ जवळ डिसेंबर 2016 पूर्ण केल्लें कंप्लीट। कांयच उरूं नाशिल्लें, फक्त एक सनद कितें उरिल्ली ती सुद्दां आमी एप्लाय केल्ली। एप्लाय करून ती खंय चिकटून उरिल्ली, खंयच्या टेबलार ती आमकां खबर ना। त्याच्या नंतर आमी सत्तेन आशिल्ले, ती सनद जावपाक जाय आशिल्ली, कित्याक जावना म्हाका खबर ना, पूण माशेल बस स्टँड बेगिनात बेगीन सुरू जावचो आनी लोकांक त्याची सुविधा सोयी मेळच्यो। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एक वेळ माशेल बस स्टँडाचें लोकार्पण करपाचेंच ना। खरें म्हणल्यार हो बस स्टँडाची ज्या वेळाचेर बुन्याद घालपाक मुखार सरिल्ले आशिल्ले किंवा बुन्याद घातिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर जे कायदेशीर जे सोपस्कर जे लागतात ते त्या वेळाचेर करपाक जाय आशिल्ले, पूण आज सनद न मेळिल्ल्या कारणान ऑक्युपन्सी मेळप हें खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा। जो पर्यंत सनद मेळना तो पर्यंत खंयचोच प्रकल्प सुरू जायना अशें म्हाका तरी खबर आसा। दुसरी गोष्ट, जो बस स्टँडाचें आज फावंडेशन जालां त्या दिसा पासून जो हें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या अखेरेते भितर येता तांची सगळी जबाबदारी आसा आनी हें सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आतांच किंवा फाटीं कोण चलयतालो तेजो मुखेली कोण हें तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा। जें पत्र एक ह्या जे प्रेस कॉन्फरन्स घेणाऱ्या मनशांनी ताका बरयलेलें आसा। खरें म्हणल्यार ही जी बस स्टँड जो आसा तो लोकार्पण करपाचें तांच्या मनानूच नासतलें, कारण तो बस स्टँडाचें कमिशन आनी पर्संटेज जेन्ना मेळयतात त्या वेळाचेर लोकार्पण लोकां खातीर तो कित्याक असो तरेचो एक प्रश्न चिन्ह तांच्या मनाक जालो आसतलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीष कुंकळयकार। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।